आल्तिनार सरकारी क्वार्टर्सांनी 3 फ्लॅट चोरांनी फोडले. 4-5 लाखांचे भांगर आणि कॅश चोरल्या. पोलिसांनी पंचनामा केला आणि ते फुडली चौकशी करतात. एकल्याच्या फ्लॅटात तोडफोड करून बरेच लुकसाण झाला. मुखेल दार फोडून चोर भितर सरल्यात. धाकट्यामध्ये केवळ एक चेन असली 5,000 रुपये कॅश असले. काढून फक्त कॅश आणि कॅश असले एक 6,000 कॅश असले आणि एक 31,000ची बायची चेन असली. अलमारी झाली. पोलिसांनी गेले. पोलिसांनी गेले केला त्यांनी डॉग सेक्शन गेले. भायर CCTV कॅमेरा बी कितें आसा तुमच्या कॉम्प्लेक्सान? ना आमच्या हांगा केन्ना चोरी जावंक ना पयलीं अशें केन्ना हांव आतां कित्याक सगळे पुलीस क्वार्टर्स हांव 15 वर्सां रावता हांगा. केन्ना तशें आमची गाडी सुद्दां आमी केन्ना चावी सुद्दां रातची दवरली उरली चुकोंक जाल्यार फर्स्ट टायम आमकां इन्सिडंट. तेज्या पयलीं अशें केन्ना जावंक ना. कुंकळे सावरकटो ते वेरोडा साकव कोसळ्ळो. साकव 31 वर्सां पोन्नो. ताचो सुमार 500 घरांक फटको बसला. नॅशनल हायवे जेन्ना ब्लॉक जाता ते वेळार ह्याच रस्त्यान ट्रॅफिक डायवर्ट करताले. ह्याच रस्त्यार आनीक 4 ते 5 साकव आसात आणि 2 पूल ते गलगलाक आयल्यात म्हूण लोक सांगतात. सरकारान बेगीन लक्ष घालचें म्हूण लोकांची मागणी. हांगच्यान काल एक असोच ट्रक वता आसतना ट्रक वता आसतना हांगा एक कलवट आसा सावरकटो टू वेरोडा वचपाचो रोडा लोकांक. थंयच्यान कितें जालें एक ट्रक वता आसतना जप्प करून हें जालो ट्रक रोड मोडलो. म्हणटकीर हांव काल येवन सांजची येवन इन्स्पेक्शन पळयलें म्हणल्यार कोणाक कांय जालें ना, कांय कॅज्युअलिटी जालें ना. सगळे लोकांक कांयच कसलेच त्रास जाले ना. पूण बरें जालें ते वयता आसतना फाटल्यान बी कोणाची आनी गाडी बी नाशिल्ली नाल्यार तेय पडटा आशिल्ली. म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा काल हांवें सांजचो रोखडे आमचे प्रेजेंट MLA आसा क्लॅपस डायस ताका कळयलें. तेणें तो असेंब्ली आशिल्लो तेणें म्हाका म्हणपा लागलो कितें आपूण तितून लक्ष घालता आपूण येवन पळयतलो अशें म्हणपा लागलो. पूण हो कितें जाता हो रोड इतलो इम्पॉर्टंट आसा सकाळची लोकांक भुरग्यांक इस्कॉलाक वचपाक लोकांक कामा धंद्याक वचपाक त्रास जाता आनी तांकां सगळ्यांक घुंवन पांजरकणींतल्यान वयची पडटा ते सायडी इस्कॉला हायवे वयल्यान वयची पडटा. म्हणजे इतली तांकां डिस्टन्स 5-6 किलोमिटर डिस्टन्स जाता आनी तांकां खूब त्रास जाता. म्हणटा सो हो एक इम्पॉर्टंट रोड जावन आसा. जेन्ना नॅशनल हायवेचेर ब्लॉक जाता तो ह्याच रोडान हे ट्रॅफिक आमी डायवर्ट करतात आनीक मागीर तो ह्या सायडीच्यान तुगेलो कुंकळी बाजाराक जॉयंट जाता. सो काल अरावंड 3:30 हो कलवट जो आसा कलेप्स जाल्लो आसा. अशें ह्या रोडार अरावंड 4 ते 5 कलवट आसा आनी मुखार 2 ब्रिज आसा तेय बी एकदम डेंजरस पोजिशनाचेर आसा. सो हांव सरकारा कडेन मागणी करता की हे जे ब्रिज ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागणी करता हे जे कलवट आनी ब्रिज आसात हे ताबडतोब इन्स्पेक्शन करचे आनीक इन्स्पेक्शन करून ताणें टेंडर करून ताबडतोब हेजेर एक्शन जावपाक जाय. घेऊ एक ब्रेक.